फुडल्या आठवड्यातल्या निश्चयान कित्याक आमी तशें आमी पोस्टींग आमी करतले. ऑलरेडी सरकारान 100 नर्सीस सँक्शन केल्या. चडांत चड तेजे हांगा आमी ह्या हॉस्पिटलान धाडपाचो आमचो प्रयत्न. आमी मेडिकल ऑफिसर्स बी घेतल्या आनी डॉक्टर सिलेक्शन जें जालां तें सिलेक्शन आमी घेवन आमी हांगा पोस्ट करतले. म्हणजे हांगासरलो स्टाफ आमी योग्य तरेन आमी फेसिलिटेट करतले की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आयज सकाळी मिडिया कडेन उलयतना हांवें सांगलां की केदार रायकरान कॉम्प्रिहेन्सीव आमी गॅप एनालिसीस केल्लें आसा. गॅप एनालिसीस म्हणजे जे कितें रिक्वायरमेंट आहा, फोंड्याच्या हॉस्पिटलाचे रिक्वायरमेंट आहा, कुडचडेच्या हॉस्पिटलचे रिक्वायरमेंट आहा, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे रिक्वायरमेंट आहा. हांव स्पश्ट सांगता मुख्यमंत्रीचे सहकार्य आसाच, पूण त्याच बरोबर हे कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसिसाचे आमी हे सगळ्या गोष्टी आमी सरकारा कडेन धाडलेले आसा. फाल्यां तूं म्हणटलो हांव आरोग्य मंत्री पूण ते प्रोसिजर वायज आमी धाडटा. ऑर्थोपॅडीक न्युरोलॉजी ह्यो फूल फ्लेज सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या हॉस्पिटलान जो पर्यंत चालू जायना तो पर्यंत आमी ह्या हॉस्पिटलान ते लायफ जे लागता त्या हॉस्पिटलान आनी ICUची कॅपॅसिटी केपेबिलिटीज वाडना तो पर्यंत म्हाका दिसता की आमकां लक्ष वेगळ्या तरेन दिवपाक जाय. गॅप एनालिसीस केदार रायकराक सांगून हांवें पूर्णपणे ते आमकां 6 फायल्यो आयल्या ते हांवें मुख्यमंत्री कडेन धाडपाचे. फाल्यां नाल्यार परवा हांव धाडून दितलो आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री खबर आहा हो विशय. हे विशय तेंचे कडेन पावतकूच ते बेगिना बेगीन कॅबिनेटान घालून आमी ते करतले. इवन कॉन्ट्रॅक्टर जर आमकां डॉक्टर घेवचे पडले, NSIDs घेवचे पडले, ते सगळे त्यांनी क्रायटेरिया तयार केल्ले आसा. त्या आदाराचेर त्यो फायल नाल्यार कितें आसता हांवें बेश्टें एक पत्र धाडलें की हे कमी आहा म्हणून जावचें ना. आमी ते गॅप एनालिसीस सारकें केल्लें आसा. केन्ना केन्ना टिका केली जाता, नो प्रॉब्लम. आमकां ते तोंड दिवन आमी एक लक्षात घे आमी जे शब्द दिला ते बेगिना बेगीन आमी पूर्ण करतलेच. हांवें कशें पयलीं सांगलें की 100 एम्ब्युलन्साची गरजूच आहा गोंयांत, आहा गरज. आनी तेज्या भायर आयज सकाळी आमी नवे पॅलेटिव्ह केअरचे आमी एक चालू केल्लें आसा. आयज एक फार्मास्युटिकल कंपनी प्लस आमचे UNचे एक युनिटार आनी आमचे कितें म्हणटा तेका गोवा गव्हर्मेंट आमी ट्रायपार्टायट अग्रिमेंट MOU ऑलरेडी सायन केल्ली. आयज पॅलेटिव्ह केअरचे आमचे सगळे पेशंटाक योग्य तरेन होम केअर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. केन्ना पर्यंत डॉक्टर आनी नर्सीस हांगा हॉस्पिटलान नर्सीस तुका फुडल्या 10 दिसां भितर मॅक्सिमम 10 days एक मिनिमम 40 ते 50 नर्सीस एडिशनल हांगा पोस्ट करता. पूण आमकां दिल्ले 100 हांगा लागता 50 वयर. पूण 50 पयलीं सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी डिप्लॉय करता. ते ऑलरेडी ठरला ते फायनल ते करतले. मार्की बिर्की कितें चल्लां तेंचे तो करून दी तांकां प्रोसिजर. हार्टाचे एम्ब्युलन्स सावथ आनी नॉर्थ गोवा दोनूच आनी कितें वाडोवपाचें 5 एम्ब्युलन्सी आहा. पूण हांगा आमी ऑलरेडी रेक्विजिशन आनी 25 एम्ब्युलन्सीस केल्या. तेज्यातले आमकां मिनिमम कार्डियॅकचे तरी 10 तरी आसूंक जाय कार्डियॅक एम्ब्युलन्सीस. योग्य तरेन आमी लोकांक सेवा आमी दिवंक शकता. आतां आमच्या गोंया राज्यांत हार्टाचे एम्ब्युलन्साचे तूं जे म्हणटा कार्डियॅक एम्ब्युलन्सीस आमचे कडेन ऑलरेडी एडवान्स लायफ सेवींग सिस्टम गोंया राज्यान आहा. सगळे एम्ब्युलन्सीस डिफॅब्रिलेटर पासून सगळ्यो गोश्टी जे आसात ते इक्विपमेंट जे कार्डियॅक एम्ब्युलन्स आसात ते एक 1 notch हायर आहा. पूण ह्या एम्ब्युलन्सान बी तेच ट्रिटमेंट आमी दिवंक शकता जे आमकां पेशंटाक दिवंक जाय तेजी लायफ वाचोवपाक. पूण हे कार्डियॅक तुवें सांगले प्रमाणे गरज आहा पण घातला हांवें ते पळयता फॉलोअप करता. कितें हांगा पेशंट आयले त्या प्रमाणे पावना लोड वाडत चल्ला. आनी कोण केन्ना केन्ना म्हणटा न्ही ते रेफरल ह्यो 2 गोश्टी खातीर रेफरल जाता ऑर्थोपॅडीक आनी न्युरोलॉजी. त्यो गोश्टी आमी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसाच आनी हांव करून घेतलो. ह्या टर्मानूच हांव करून घेतलो आनी हांव रावपाचो ना तसोच. मेडिकल फॅसिलिटीज जेन्ना तुमी उबारता क्रोर्स ऑफ रुपीज स्पेंड करून आनी बाकीचे सो तेंचे रेग्युलर इंटरवलान मेंटेनन्साक लागून कितें फंड बीन असो जे तयार केला तशें ना. जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रीकर आशिल्ले हांवें पत्र बरयलां मुख्यमंत्री की विनंती केला की तुमी ते GSIDCचेच अंडर जे बांदले गेले प्रोजेक्ट्स ते तुमीच मेंटेन करपाक जाय. आमचे कडल्यान बजेट दिलें तरी बी तें बजेट आमी थंय डिप्लॉय करूं शकता. कारण ते मागीर दुसरे कडेन गेल्यार मागीर वेळ लागता ते गोश्टी करपाक. GSIDC तेन्ना मनोहर पर्रीकरान चालू केल्ली ते फास्ट ट्रॅक करपाक आनी फास्ट ट्रॅक मेंटेनन्स जावपाक. म्हाका दिसता तें केल्यारूच बरें. म्हणजे आमकां योग्य तरेन आमकां त्या तरेचो बेनिफीट आमी घेवंक शकता. सर वॉट अबाउट द आयुष हॉस्पिटल एट मोर्टीडम? आय हॅव टू दिगंबरान सांगलां ते विजीट करूंक जाय म्हणून. हांव वचून विजीट करता ह्या 2 दीस ह्या फुडल्या वीक पर्यंत हांव वयता. आयज हांगा आशिल्लो दिसभर खंय आसून दिगंबरान सांगलां म्हाका येता आनी पळयता आनी टेक अ रिव्यू देर इट्स. एक्चुअली ते लँड हांवेंच आयडेंटिफाय केल्लें.
for Ayush Hospital because it's a good place and also there was a lot of area around and so it can be well utilized. वचून पळोवचें पडटलें म्हाका. हांव स्वता वयतलो पळोवपाक. हांव जेन्ना दिगंबरा वांगडा वयता मिस्टर कामत बरोबर हांव जेन्ना आयुष हॉस्पिटलाचेर विजीट करता तेन्ना डॉक्टराक घेवन हांव थंय वयता चॅक करपाक. लोड इतलो वाडला. आयज तुवें जर सांगलें की बजेट हेल्थाचो जर 1000 कोटी आहा ते 1000 कोटी बी पावपाचें ना. कित्याक लोकांची अपेक्षा आनी लोकांक जाय बेसीक फेसिलिटीज अवेलेबल जावंक जाय आनी ते सरकार प्रयत्न करता करपाक. आनी आयज केंद्र सरकार बी अकाउंटेबिलिटी वेगळे तरेन घेता. रोज एक 3-3 दिसान VC आसता की तुमी अपलोड करचें पडटा कितें कितें फेसिलिटी. टेलिमानसाचो जर तूं विशय घेतलो तर टेलिमानसाचें कितें तुमी अपलोड केलें कितले कडेन लोकांक आनी ते वीथ डेटा. इट इज नॉट जस्ट कितेंय अपलोड केलें म्हणून ते एक्सेप्ट करचें ना. हांव करून घेता. कांय गोष्टी तुटी आसतात सिस्टमात पूण इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट इट इन प्लेस. जो हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तुमकां एक गजाल लक्षात येयली आसतली रिसंट टायम्सान यंगस्टरा भितर इवन स्कूल स्टुडंट्सा भितर ड्रग इंटेकाचो केसीस वाडल्यात. समवेर इट इज रिलेटेड टू मेंटल इश्यूज एंड ऑल्सो हाच्या लागून टेलिमानिसा अंडर तुमी कितें तांकां अवेरनेस अशें बीन करूं येता. अवेरनेस न्ही आमी तेंचे कडेन उलोवंक शकता न्ही पूण कोणी तरी टेलिमानसाच्या फेसिलिटीचेर उलोवंक जाय. आतां घरान बी आमी अवेरनेस पेरंट्सांक वेगळे तरेन अवेरनेस करपाची गरज आसा. आयज WCD आसल्या कारणान वेगळ्या तरेन स्कुलान कॉलेजीन आमकां प्रयत्न करचे पडटले की भुरग्यांक योग्य तरेन अवेर करपाक. केन्ना केन्ना आमी पळयतात न्ही लायफान एकदां खंय तरी मनीस घसरलो तो घसरत वयता. ताका घसरपाक दिवपाचें ना. ताका तें वेगळ्या तरेन म्हणून हांव सदां म्हणटा स्पिरिच्युअल हिलींग स्पिरिच्युअल वेलनेस थ्रू म्युजीक हे वेगळ्या तरेची दिशा गोंयचे यंग जनरेशनाक दिवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. हांगा समाज लागना धर्म लागना काय लागना वेगळ्या तरेन लोकां मदीं एक अवेरनेस थ्रू वेरियस न्यू वेज फॉरवर्ड आनी ते तुमी पळयतले ते सरकार कितें करता आनी केंद्र सरकाराचे गायडन्सा सकयल कांय गोश्टी आमी हातीन घेतल्या ते करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. तुमीच पळयतले हांव तेंच्या कडेन तेंच उलयतलो तेंच्या स्टुडंट्सा बद्दल तशें आमकां वेगळ्या तरेन वचूंक जाय. पळय म्युजीक फक्त क्लबिंग केलें म्हणून जायना. आयज भुरग्यांक ऑप्शन्स दिवपाची गरज आसा. हे बी अवेलेबल आहा हे बी सरकार प्रयत्न करता अवेलेबल करून तुमकां दिवपाक. बरें चॉयस करपाक तुमी संदी भुरग्यांक दिवंक जाय. हेज्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन तांकां योग्य तरेचे गायडन्स दिवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. नाजाल्यार हे नवीन भुरगे हे समाज खंय तरी घसरत गेले तर आमी तांकां परत आनी तांकां रिवर्स गियरचेर हाडपाक शकचे ना. पूण आमची खंय तरी प्रत्येकाची जबाबदारी आहा की योग्य तरेन आमी हे राजकारण सगळें कुशीक सोडून आमकां एकत्र येवन वेगळे तरेन तरूण पिढी यंग जनरेशनाक योग्य तरेचें मार्गदर्शन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय.